जस्ट इमॅजिन. नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार. आणि तुमका जस्ट इमॅजिनाच्या सीझन 4 येवकार. अबकी बार इमॅजिनेशनाचो करूया फार. म्हाका एक सांगात, तुम्ही म्हाका मिस केलो पण हांवें तुमकां मिस करूंक ना. ओके, तब्बल 10 महिने 23 दीस 11 वरां आणि 31 मिनटांनी आमी मेळटात. बट आय डिडंट मिस यू. बरें, कोण म्हाका सांगतालो की तुमी खंय हांसपाक विसरले सामके. कांय नजो, आतां हांव येयला न्हू, आतां हास्याची खसखस पिकोवया. आता सगळे एपिसोड फुडले न्हू आमचे सामके झिंगपिंग 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 झिंगाट झिंगपिंग 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 झिंगाट करया. 11 झिंगपिंग न्हू. पण ते पयलीं एक गजाल करप सामकें गरजेचें. खंयचें कार्य सुरू करच्या पयलीं आमी कितें करतात? नाल्ल फोडतात. सो जस्ट इमॅजिनाचे फुडले सगळे एपिसोड बरे भशेन वाऱ्यार वयचे, म्हणजे ऑन एअर वयचे. म्हणून कोणे कोणे नाल्ल फोडले ते पळयात तरी. हांव न्ही जस्ट इमॅजिन स्टार्ट करपाचोच नासलो, पण प्राख्यात पाश्चात्य देशांतलो गायक जस्टिन टिंबरलेक सुद्दां जस्ट इमॅजिन म्हणून उलो मारपाक लागलो. मागीर कितें येवचोच पडलो. आता पाश्चिमात्य देशांतले कलाकार डिमांड करपाक लागले जाल्यार मातशें चडूच जालें न्हू. डिमांड सद्या येयला तो 2000च्या नोटीच्या मोडीक, जो तो 100ची 50ची 500ची मोड सोदता. नटसम्राट सुद्धा पिक्चर आयज रिलीज जाल्लेले परत, जाल्यार म्हाका दिसता ते नोटसम्राट म्हणून रिलीज जावंक शकता आसले. आनी कसो आसतलो आसलो नोटसम्राट पिक्चर? सुस्वागतम. रंगदेवता आणि नाट्यरसिकांना विनम्र अभिवादन करून सविनय सादर करीत आहोत. कोणी मोड दिता का रे, कोणी मोड दिता का रे मोड, कोणी 2000ची मोड दिता का रे. एक तुफान कॅशलेस फिरतय, त्या तुफानाला ATM दिता का रे. चॅक घेता का रे चॅक. हे ऐकून एकूच मनीस मोड दिवपाक फुडें आयलो. तो म्हणजे दादा म्हणे अशोक कुमाराचा आवाज असलेलो राजकीय फुडारी अरे जितेंद्र देशप्रभू. बैंक गया, ATM में नहीं, ATM बंद है, शटर डाउन है. मैंने 2000 मुझे बैंक ने दिए मेरे खाते पे से. पैसे हैं अंदर, ऐसी बात नहीं पैसे नहीं. उसमें से ये 400 रुपया, मैंने 1,000 रुपया मांगा था, ये 400 रुपया बचे हैं. यदि किसी गरीब को खाने के लिए चाहिए हो तो हम देने के लिए तैयार हैं. नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री जैसे लाचार ना बनो भैया. प्रधानमंत्र्यान 8 नोव्हेंबराक 500 आणि 1000च्यो नोटी स्क्रॅप केल्यो आणि खूप जाण खंय हॉस्पिटलान ऍडमिट जाले. पण पळोवपाची गजाल ही की डिमॉनिटायझेशनाचो सगळ्यांत चड फटको बसलो तरी कोणाक? रवी बाबा आमच्याकडे. रवी बाब
2000ची नोट पळोवपाक मात दिसता बरी न्ही, सामकी इल्लीशी आनी बरी बरी दिसता न्ही. पण त्याचं काय सोपेक ना. अमिताभ बच्चन ते अक्षय कुमार, everybody has supported demonetization and it is also supported by सपोर्टेड बाय मी. हांवें सपोर्ट केलेलो आसा. कितले जड आणि दुखेस्त अंतकरणान रवी बाबान हे सांगलेले आसा, करपा जाय करपा जाय करपा जाय करपा जाय, डिमॉनिटायझेशन करपा जाय, सपोर्ट करपा जाय. आमच्या बरोबर पार्सेकरजी, आमच्या बरोबर मुख्यमंत्री हा पार्सेकरजी हा. पार्सेकरजी, प्रधानमंत्र्यान 500 आणि 1000च्यो नोटी बंद केल्यो आणि मेन म्हणजे तुमकां मुख्यमंत्र्यांक सुद्धा कसलीच आयडिया दिली ना. कितें दिसता? दुःख दिसता, म्हणजे खरंच दुःख दिसता. आता आणि फुडें कांयच उलोव नाका. भाई कडेन कितें विचारता, भाई डिमॉनिटायझेशनाचो बीजेपीच्या खंयच्या ना खंयच्या आमदार आणि मंत्र्याक जबर धपको बसला. सांगू शकता कोणाक कोणाक धपको बसला तो? अध्यक्ष येतल्यान विचारना. विनय बाब सांगतलो. विनय सांगू शकता. बरें, आमचे मुख्यमंत्र्यांक कितें? मुख्यमंत्री, तुमकां पर्सनली कितलो लॉस जालो? म्हाका सांग विनय बाब, तुमची चड वाट कोणे लायली? केंद्र सरकारान. हे सामकें डायरेक्ट जाली न्हू, सामकें D2H कशें. बरें, मंत्री दिलीप परुळेकर जे पर्यटना असले अति महत्वाचे खाते सांबाळटात ते आसा. मंत्री परुळेकर 500 आणि 1000 चलनांतल्यो नोटी स्क्रॅप केल्यो. तुमचे कितले लुकसाण जालें? साधारणशे हजारभर कोट. सध्या कशें जाणा, बँकेन आपली असलेली सॅलरी, आपले पैसे म्हणजे कशें जाला सांग? ऐश्वर्या राय कशी. जस्ट इमॅजिन. कॅशलेस जायात, कॅशलेस जायात. हे आता कॅशलेस म्हणटा पळय, आमी कितल्या वर्सां पयलींच कॅशलेस परंपरा सुरू केल्ली हा. उदारी रे, आनी कितें? उदारी म्हणजे कॅशलेस न्हू. आनी हांव तर कॅशलेस आणि केसलेस. जस्ट इमॅजिन. डिमॉनिटायझेशनाच्या अंतर्गत भांगर आपल्या आंगार सुद्धा दवरपाक सरकारान आता मर्यादा घातल्या. एका दादल्या मनशाक फक्त 100 ग्राम भांगर आपल्या आंगार दवरपाक मेळटले खंय. तशें जाल्यार मागीर ह्या मनशाचें कितें जातलें? गोल्ड बिना चेन का रे, गोल्ड बिना चेन का रे. आता तर अशें जालां की प्रधानमंत्री खंयच्याय चॅनलाचेर लायव्ह भाशण करतना दिसत जाल्यार कलकळणी सुट्टा. ती सांगय ना न्हू मदीं, मित्रों मैं 2000 के नोट वापस ले रहा हूं और मैं 100 के नोट स्क्रॅप करा अशें म्हटलें बी जाल्यार भंय दिसता रे. मोदीजी कितें उलयता पळय ते विचार करून उलयता, तितून कांय दुबाव ना, ते बरे सारके विचार विमर्श करून उलयता. पण आता हेका अशें म्हणपाची कितें गरज आसली? घरांत टीव्ही असता आणि घरांत टीव्ही असल्यानंतर वेगवेगळे प्रोग्राम डे टू डे बऱ्यो बऱ्यो सिरियल्स असता आणि एकदा ती सिरियल्स पळोवपाक चालू केल्यानंतर गांवांत कसलोय बरो जर प्रोग्राम आहा तर तेका त्या प्रोग्रामाचे पळोवना, गांवांच्या देवाच्या उत्सवाचे पळोवना, तेका दिसता की आपूण ती सिरियल चालू पळयतात. ती सिरियलीन एक दीस जर खंड पडलो जाल्यार कितें घडोवंक शकता, म्हणजे तेका तेची इतके इंट्रेस्ट असता आणि पायलो तरी त्यो इंट्रेस्टेड असता. आमोरेच्या टायमार तुज्यो सिरियल पळोवपाक बसल्यो जायत जाल्यार बाबडो घोव दीसभर कश्ट करून काम करून जेन्ना घरान भितर सरतात तेचेर सुद्दां तेंचें लक्ष नासना. कारण ती इतकी त्या टीव्हीन भितर गेल्ली आसता की तांकां बाबड्याक ते आपलो घोव येयला, तेणी कपडे काडले, तेची वडीची विचारपूस करूंक जाय, बाबा तूं च्या पाणी घेतलें काय ना, कितें केलें काय ना, हें सुद्दां विचारपाची मनस्थिती आज नासना. ती इतकी ह्या हेतून सारकी रुतलेली आसता. बायलांच्या सास बहु सिरियली पळोवपाच्या संवयीचेर मंत्री दयानंद मांद्रेकराक व्याख्यानां कित्याक दिवपाक जाय आसलें काय म्हणटा हांव. पळयात मंत्री दयानंद मांद्रेकराच्या मनात कसले कसले विचार घोळत असता ते. अशें म्हणून मांद्रेकरान उलप रे. ते बी कितें बायलांचो रोष पत्करप काय कितें म्हणटा हांव. अशें उलोवन मंत्री मांद्रेकरान भाजपा महिला मोर्चांच्या सदस्यांचें मन दुखयलां अशें म्हाका दिसता रे. मंत्री परुळेकराय बेजारा, दिलीप परुळेकर तोय बेजारा मांद्रेकराचेर, कारण बायलां आनी भुरगे खाते परुळेकराचे न्हू. आणि परुळेकर कितें म्हणटा, म्हाज्या खात्यान कित्याक ढवळा ढवळ करता, करू नाका म्हणटा. जस्ट इमॅजिनान म्हणटा रे. एक मजाच दिसता. भाजपा सरकाराचो नंबर 1 दुश्मन कोण? विजय सरदेसाय. आणि बीजेपी त्याच्याच नावान संकल्प मेळावे घेता, विजय संकल्प मेळावा.
आणि मेळाव्याक पर्रीकर ते पार्सेकराचो एकूच मंत्र जाप, विजय विजय विजय, आमकां विजय दी, तुमकां विजय घे, आमचो विजय दी, बीजेपीक विजय दी, आमकां विजय जाय, आमकां विजय मेळोवंक जाय अशें. आम्ही भारतीय जनता पक्षाक विजय दिया म्हटलो, तुम्ही विजयाचो अर्थ वेगळोच घेतलो. विजय तुम्ही म्हाका दिलो, हे कम्युनिकेशन मातशें कमी जालें, हाज्या बद्दल तुमची हांव दिलगिरी व्यक्त करून सांगता की ह्या खेपा विजय हांगा दियात. भाई हे तुम्ही दोगांयनी कितें चलयला, विजय 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 विजय, तुमीच ताका इनडायरेक्टली मायलेज दिता. ए तशें काय ना रे, ते कशें चलतलें असल्यानी. मी आय डोंट हॅव हे बट आय हॅव दॅट जिगर. म्हणजे हे कशें आमी जमा केलो अख्खो गांव आणि विजय करून गेलो नाव. विजय बाब, बीजेपीच्या मेळाव्यांक विजय संकल्प मेळावे अशें नाव दिला पळय, हे पळोवन आज खुश तो बहुत हो गे तुम. बरें जालें मरे, सुरवात. हय सुरवात करूया सुरवात करूया 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 करूया. विजय बाब, म्हजो पयलो प्रश्न तुका, तुजी सध्या इच्छा कितें? रक्षा मंत्र्याची लज बसची. पण विजय बाब, तुका अशें दिसपा फाटल्यान कारण कितें? की ताका गोंयांत चड इंट्रस्ट आहा. अजून सिच्युएशन तशें 10 महिन्या उपरांत सुद्दां सीझन 4 घेवन येयलो म्हणा तरी बरें सोड. तूं असो सरळ सरळ आक्रमण करनाका विजय बाब, नाजाल्यार तुज्या मालमत्तेचेर, तुज्या व्यावसायिक आस्थापनांचेर सर्जिकल स्ट्रायक जावंक शकता. आनीक हें जातलें तें म्हाका खबर आहा. विजय सरदेसायान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकराक फातोर्डेच्या सभेच्या फाटभुंयेचेर 12 प्रश्न घातलेले, पण सुभाष वेलिंगकर सराचो एकूच प्रश्न आसा आणि तेणे तो डायरेक्ट जाहीररित्या विचारला. आता जेन्ना हांच्यानी थिरापती वाटल्यो पळय आनी आपल्या बापायचो फांत वाटता अशा प्रकारचो आव वाडलो पळय, ते आमचे पैसे वापरले आणि आता आमचे रीण जे करून दवरला ते 16,500 कोटी रुपया रीण करून दवरला. हे सगळी मजा जी मारता, गाडयो ज्यो उडयतात, धंदे जे करतात, सगळे चैनी जे मारतात, थायलंडाक वतात परत परत धावून, कळना कित्याक ते सुज्ञ लोकांक खबर आसा कित्याक वतात ते. वेलिंगकर सर, जे सुज्ञ असता तांकां कळटले म्हणटा, तांकां कशें कळटले? तांकां हांवें सांगचें पडलें न्हू, बिकॉज आय एम सुज्ञ. तुमकां कितें दिसलें थायलंड म्हणजे तुमकां हांव हें दाखयतलो? पाकिस्तान म्हटल्यार टेररिझम दोळ्या मुखार येता, हांव समजू शकता, पण थायलंड म्हटल्यार मसाजूच न्हय रे बाबा, सदांच तशें नासता रे. जस्ट इमॅजिन. तुम्ही सगळे जण तुमकां अनेक विषय मुद्दाम सांगू शकता. 2 गोष्टी आनी बॉर्डरीचेर जी गोष्ट जाली ती हांव रिपीट करिना. बॉर्डरीचेर जेन्ना आमच्या सैन्याचेर हमलो जालो ताका योग्य तो जबाब आमच्या आर्मीन दिल्लो आसा. सरकारान आर्मी ऑब्वियसली जेन्ना तुमी हे दितात अश्यो स्किमी तेन्ना खंय तरी दुरुपयोग जावंक शकता. घरच्या लोकांक नजर दवरपाची गरज आहा. कारण एक म्हाका याद जाता, हांव जेन्ना सायबर स्टुडंट स्कीम इंट्रोड्यूस केली तर एक पेपराचेर व्हडली बातमी आयली की मुले दुरुपयोग करतात, ब्लू फिल्म बघतात. सगळ्या वाटा सांगता वतना मागीर केन्ना तरी रिटायर जातकूच मेमरी बरयतलो तेन्ना तातूंत भितर काही अत्यंत स्पेसिफायड अशी हे बरयतलो. 12 उलयता प्रधानमंत्री म्हाका म्हणूंक लागले पैसे कित्याक आमी कॅश घेवन भोगूंक जाय. भाई भारताचो सगळ्यात व्हडलो दुश्मन कोण ते सांग? एक आमदार ते फातोड्ड्या. इफ्फी जाली तरी इफ्फी इफेक्ट अजून थोड्यांच्या माथ्यान उरला काय कितें? सुदीन ढवळीकर तो आतां तर फोण्या 4 स्क्रिनी घालपाक पळयता. अरे कोरियन सिनेमान बरोच प्रभाव केला काय कितें म्हणटा हांव? अरे हे पळय अयो, माझ्या मते नाप तोलाचेर मेळपी प्रोजेक्टरा वयरच्यान ह्या वण्टींचेर हांगा अशें पिक्चर घालया, खूब मतां मेळटलीं. हे स्क्रीन 1 तो 2 आनी 3 आनी ह्या सायडी स्क्रीन 4 आनी अशें सबंद फोण्याकार बसून पिक्चर पळोवपाक शकता. की फक्त एकूच सनी लिओनाची पिक्चरां मात दाखोवपाचें ना. आय एम प्राऊड. आनी म्हाजो सुटो वाच आयकॉन घेयात. सूर्यवंशी, सूर्याभाय MBBS, सूर्यमंडल, सूर्यपुत्र कर्ण,
असली सूर्या नाव असलेली पिक्चरां फोण्या म्हालान दाखोवपाची ना. सूर्य म्हटल्यार रवी न्हू रे. जस्ट इमॅजिन. सैराट पिक्चरान परशा हिरोईनी घेऊन पळोवन व्हरता तेन्ना ती हिरोईन घरातले 5 लाख कॅश उखलता आनी दोगांय पळयता. भुरगीं अशी घरातले पैसे घेऊन आपल्या प्रियकरा बरोबर पळोवन वतात. म्हणून प्रधानमंत्र्यान डिमॉनिटायझेशन केला. कितें तुमकां खबर ना ह्या खातीर केला तें. तुमकां सांगता हरशी म्हाका न्हू एक चली सुद्दां अशें डाव्या दोळ्यान सुद्दां पळयना पळोवन घेना. पण कांय दिसा पयलीं हांव पयशे विथड्रॉ करपाक जेन्ना SBI बँकेच्या लायनीन उबो आसलो तेन्ना लास्ट एक चली म्हाका पळोवन बेश्टेच हांसता. म्हाका कळ्ळें म्हटल्यार शुअर म्हाका फुलोवन लायनीन फुडें येवन रावंक सोदता. हांवें ताका मात सुद्दां केअर करूंक ना. न्ही सांगपाचो तात्पर्य कितें हांव हरशी सगळ्यांचो मित्र पण SBIच्या लायनीन उबो आसता तेन्ना तूं अप्सरा आसत गो बाये पण हांव न्हू विश्वामित्र. जस्ट इमॅजिन. आलेक्स रेजिनाल्ड एकदा अशी कितें कॉमेडी करता ना मागीर सगळें मागीर सांगत नाका. सगळ्यांचे हॉल तियात्रीस पॉलिटिशियन इतू बरें आनी इतू बरें आनी तियात्रीस नाय पॉलिटिशियन म्हणटा ते. केदो कोणाक किस सांगपा जाय केदो कोणाक किस सांगपा नाका तें तुमी पॉलिटिशियन शिकपा जाय. ह्या मागीर सगळे सभेची वाट लागली. सगळे हांसपाकूच उरले. सिरियसनेस म्हणटा ते कांयच ना. रेजिनाल्ड म्हणटा पळय की राजकारणी बेस्ट नाटकां करतात सारकें. नरेश सावळ आनी आमचे विष्णुभाई वाघ हे दोगूय न्हू बेस्ट सामके कलाकार नाटकां बीन ते म्हणजे गांवांतली बीन बरे करता ते. आनी दोगांकूय न्हू मातशें प्रॉम्प्टिंग करचें पडटा. पण फरक आसा. नरेशाक प्रॉम्प्टर म्हणून रावप म्हणजे नाका शेवट जावप रे बाबा. स्वागताचा ढोंग करू आज मागं कशाला करता. हिंदूंच्या घरादारावर आम्हा हिंदूंच्याच घरादारावर राजे म्हणवणाऱ्या राजपूतांनी तोफाचे अग्निवर्षाव केले. पालखी पदस्थ शिवाजी शरणागत म्हणून पायी रखडत चालत आला. म्हणजे यालाच विरक्ती म्हणावी का? राजे जयसिंगजी हीच निष्ठुरता एखाद्या यवनाच्या बाबतीत घडली असती तर तर आमच्या मनाला यत्किंचितही विश्वास वाटला. वैराचा सेनापती म्हणून असा बादशाही किताब तिने भूषित होऊन न येता पारकथेच्या पारतंत्र्याच्या शृंखला खळखळात तोडून टाकणारा एक रचमक वीर म्हणून ज्या महाराष्ट्रात आला असतास हिंदू राजा म्हणून या सह्याद्रीत आपला घोडा फेकला असता. एक हिंदू राजा म्हणून या सह्याद्रीत आपला घोडा फेकला असता तर या घोड्याच्या टापाखाली तुझ्या घोड्यांच्या टापाखाली या शिवाजीनं आपल्या हृदयाचा गालिचा दर्शवला. नरेश सावळाक प्रॉम्प्टिंग करता पळय त्यांना नाखाविलो मूस सुद्धा मारपाचो टाइम मेळना. हाचो रिवर्स विष्णू वाघाचो प्रॉम्प्टर जावप बरो सामको म्हणजे तुका बिना कामका विनोद कामली गो. कित्याक विष्णूक आपले डायलॉग सामके पाठ असता प्रॉम्प्टराक कांय काम मेळना आनी प्रॉम्प्टर थंय बेश्टोच मुस्का मारीत बसता. वसंत सेने अये वसंत सेने वसंत सेने आज आम्ही तुमच्या भेटीसाठी आलो आहोत. उज्जैनी नरेश बारा महाराजांचे शाळा कारभाराचे अप्रत्यक्ष चालक रणनीती भव्य प्रसादाचे मालक आणि साम्राज्याच्या सैन्याचे संचालक सेनापती शकार महाराजांचा विजय असो. असो 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 असो. सेनापती शकार आणि अशा वेळी वसंत सेने तू विसरली अगं गणिकडकेकडे लोक वेळी जात असतात. आपल्या येण्याचं प्रयोजन प्रयोजनाने काय म्हटलं ऐकावे तुझे गायन बघावे छुम 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 तुझे नर्तन आणि करावे तुझ्या सोबत शयन. वसंत सेने बघ आज आम्हाला फार थकवा आलेला आहे. सकाळपासून काम करून करून आम्ही दमलेलो आहोत. कर भरलं नाही म्हणून
म्हणून 10 जणांना जोड्याने फोडून काढले. हुकूम ऐकला नाही म्हणून 12 जणांना नात्याने चोळून काढले. आज्ञा ऐकली नाही म्हणून 20 जणांना मारहाण केली, तुंबवले. राजद्रोह केला म्हणून 22 जणांची मुडकी उडवली. तेवढं आहे काम. आता आम्ही थकून गेलो आणि म्हटलं आता तुझ्याकडे घेऊन थोडीशी विश्रांती घ्यावी. नाही, शक्य नाही. नाही याचा अर्थ काय? प्रॉम्प्टिंगाच्या टायमार हांव मातसो न्हिदलो खरो, पण बेरेस्तारा राती जर अशें जावंक नासलेलें जाल्यार मात म्हाका केन्ना झॅम पडची नासली, वर्सभर झॅम पडची नासली. Got back at all square, there's no time left in the game, and overdue Andy for this one. 94th minute, Tavora comes in and he backs himself. It comes in off the post, but it's an exquisite finish. जर तावरान गोल मारूंक नासलेलो जाल्यार वर्सभर हांव जळपोट्यापणा करीत रावतलो. वर्सभर ती खंत उरतली आसली. FC गोवा चेन्नई FC आड 5-4 गोलांनी जिखली. एक सारको क्लास कॉन्टेस्ट आणि बरी गेम पळोवपाक मेळ्ळी. पण अजाप दिसता कित्याक की नोबडी इज डिस्कसिंग अबाउट दीस मॅच ऑन फेसबुक. स्ट्रेंज न्ही, काय नजो जिखू हारू आमी सदांच FC गोवा. मित्रांनो, जस्ट इमॅजिनाच्या सीझन 4 पयलो एपिसोड आयज हांगाच सोंपयता. परत फुडल्या आठवड्यान येता हांव घेवन एक धमाकेदार एपिसोड. हासत रावात, बँकेन वचून विड्रॉली मारीत रावात, 500-100ची नोटी तुमकां भरभरून मेळच्यो, ATMान वयता तेन्ना कॅश सोंपची न्हय अशें, आनी आदल्यो नोटी तुमकां एक्सचेंज करून बरे भशेन मेळचे अशें हांव देवा कडेन मागता आनी म्हणटा बाय बाय. बरे करून रावात, बरे भशेन रावात. Just imagine.